खालसान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता त्या खालसान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरता थोडा मोनान तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सोबे आसो बरें भी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी मोगाच्यानो बरें भी फळ दिवंक शकता नेर बरें आसलें वायट करूंक शकता आयचो वांजेल आमकां सैतानाची पिळगी जायनासता सर्गींच्या राजाची भुरगीं जावन जियोंक आपोवणें दिता आनी हें आपोवणें क्रिस्ता मुखांत्र आमकां फावो जाला जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत पाळ सर्गींच्या राजाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत बरें फळ दिवन सासणीक जिवीत आमचें करून घेवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आज कार्मेलीत सांत टायटस ब्रास्मा हाचें फेस्त तो हॉलंडांत जियेल्लो डच सेंट 1881 इसवेंत जल्मलो फेब्रुवारींत आनी 1942 इसवेंत ताका मारतीर मारलो हिटलरा विरोध तो भारी हुशार मनीस हो टायटस ते युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर आनी कित्याक हिटलर जुदेवांक क्रिस्तांवांक दग दितलो ताचे विरोध ताणें बरयलें ताच्या विरोध ताणें सरमाव सांगलें ताणें कशी चूक म्हणून देखून ताका कैद केलो आनी डक्काव म्हणल्यार कॅम्प कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान ताका दवरलो कमेन ताका जिवशी मारलो तांणी जायतीं ग्रंथां बरयल्यां चड जावन एक इन सर्च ऑफ लिवींग वॉटर दुसरें मिस्टिसिजम ऑफ एक्शन तो जर्नलिस्टांचो पात्रोण जावन आसा आज आमी तसो उडास करता आतां आमी भेटूनचें बलिदान सरेस्परा देवा मांडच्या खातीर आमची पथकां आमी गलतेपणी ओळखून घेवया हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भावणी भयणीनो म्हजो गुन्यांव चलून सांगता मनांत चिंतून मनांत चलून वायट करून आनी बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसून बगे हांव सदांच मुखार मगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन
सर पदवेदार आनी काकुळदा देवा तुजी दया आमी कल्तपणी मागता. सांत टायटस ब्रास्मा भगवन रक्तसस्तीच्या उतरान अक्रिस्ती लोकांक तुवें एकल्याच पुताची वळख मेळशी केली. तशेंच क्रिस्तवांक आनी जुदेवांक दग दितल्या हिटलरा विरोध ताणें बरोवन सत्य दाखयलें. ताच्या विनवणेन त्या लोकांच्या भावार्थाचेर तूं थीर कर. आनी तुजे लागीं विश्वासून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन तंबू व्हरून शिबिरा भायर थोडो पयस उबारलो. ताणें ताका जमाते तंबू म्हूण नांव दिलें. कोणाकी सर्वेस्पराची सल्ला विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आसलेल्या त्या जमाते तंबूक वेतालो. मोइजे त्या तंबाक वचून भायर सरतना सगळो लोक उबो रावतलो. हर एकलो आपापल्या तंबाच्या दारार उबो रावून मोइजे तंबांत भितर सर पर्यंत ताका पळयत आसतलो. मोइजे तंबांत भितर सरतस कुपाचो एक खांबो सकला देऊन तंबाच्या दारार रावतलो आनी सर्वेस्पोर मोइजे लागीं उलयतलो. तंबाच्या दारार रावल्लो तो खांबो पळोवन सगळो लोक उठतलो आनी आपापल्या तंबाच्या दारा कडेन दरनीर सरपडतलो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पोर मोइजे कडेन मुखामुखी उलयतलो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक फाटीं वेतलो. पूण ताचो तरणाटो सेवक नूनाचो पूत जोशवा तंबू सोडून पयस वचनातलो. सर्वेस्पोर एका कुपांतल्यान सकला देवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. 1000 पिळग्यां पर्यंत तूं आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता. तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापायच्या पथकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवला जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय हो लोक धारून काळजसो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजें दायजी करून आमचो स्विकार कर. मोइजे 40 दीस आनी 40 राती खाण आनी पिवण घेनासता सर्वेस्परा सवें रावलो. ताणें सोल्याची उतरां म्हणजे 10 उतरां फळयांचेर बरोवन दवरलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां न्यायनितीची जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइजेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयलीं. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन ग्रेस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाल राग धन रावचो ना. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. आमच्या पातकाक फावो ते मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवाक फावो तें फारीपण घेना. प्रितुमे प्रास मळब उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्या थंय. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उदेंत आनी अस्तंत
जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पथकां आमचे थांव तो काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक मोवाळायेन वागयता तसो सर्वेस्पोर आपली भक्ती करतल्यांक दया दाखयता. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. 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 सर्वेस्पोराचे जय alleluia. भी जावन आसा देवाचें उतर. वंपी तोच क्रिस्त. जाका तो मेळटा तो ससनाक बळटा. Alleluia. Alleluia. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. Mateo परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी लोकांक धडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तो ताचे शीस तशेंच येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडून सांग म्हूण विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशा पोत. शेत म्हळ्यार हो संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचे अंत आनी लुवंत लेस देवदूत देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत आसात तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार मनशा पोत आपल्या दुतान धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक ओडटल्या सकडांक आनी खोटेपण आदरतल्या सकडांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आंकड्यांत उडयतले. तो नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसत जाल्यार तुमी आयकात. देवाचें उतार्य. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, निर्गमन ग्रंथांत हांव काडलेलें आयचें पयलें वासाब हातूंत देव आपणाकच आपूण कितें म्हूण लोकांक कळयता. इस्रायल परजेचो शिबिराचो तंबू आसलो आनी सरेस्पर देवाचो तंबू वेगळोच आसलो. मोयशेक लोक मान दितालो आनी देवाची खुशी समजोवच्या खातीर आपणाच्या शिबिराच्या तंबात हांव आर्काच्या तंबा वेता आसतना मोयजे वेता आसतना उबे रावतालो आनी मोयजे देवा लागीं रूप उलयतालो. त्या दीस कितें उलयल्लें तें आज आमी आयकलें. तेन्ना सरेस्पो देव मोयजे मुखार गेलो आनी म्हणालो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार रावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा. सुखी अपराध बक्षिता तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापाच्या पातकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. पळया हीं उतरां पळयत पुस्तकांत जायतीं पुर्विलीं उतरां. देव आपणाकच उगडापें करना, रिवील्स हिमसेल्फ हीं उतरां सांगता. सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर काकुळदार देव, मोगान भरलेलो, फारीकपण घेना, हर एकल्या बक्षिता. पूण
पातकाची शिक्षा लायिल्ल्या शिवाय तो रावना. तशें म्हळ्यार तो बचाव जाता वय, पूण ताणें केल्लें पातकाक ताणें शिक्षा बोगस जैस कोंद पापा तिंदे परिहार. वय एकल्यान विधवीक कश्ट दिले जाल्यार जावंक पुरो ताच्या संततीन थोड्यो विधवी जावन मरतल्यो. वय एकल्यान जर अनथांक कश्ट दिला तर जाल्यार जावंक पुरो ताच्या संततीन ताची पिळगी अनथ जावन जातली. हें एक सत, हें स्वाभावीक सत जावन आसा. रिएक्शन फॉर एक्शन. देवाची मानव वळवी. देव का कुळदार पातकां बक्षिता, पूण पातकाक एक शिक्षा आसा. वयर उडयल्लें कालें तें सकयल येवंक जाय. तें सत आमी चिंतिना. थोडे फावटी आमी चिंता कितें पाता करता, कोमसा जाता, पाता बुकसता आनी जिनी जाली म्हूण. वय पाता बुकसता, पूण ताका फारीकपण हांवें दी जाय. हें सत आमी आतां दुसऱ्या वचपाक या, आयच्या वांजेलाक या. एकलो ओमतालो, ताचो अर्थ आमी आयकलो. ओमता पूण नलयो वाडटात, भाता सांगाता. हातूंत आमी शिका जाय जाल्लीं थोडीं सतां आसात. एक हांव सतां म्हाका सांगता, वांजेल तुमी आयकला, तो 2-3 फावटी तुमी आयकला ह्या दिसांनी. आमी कितलें बरें केल्यार, कितलें वावुरल्यार, आमी बरें करूंक रक्ताचो घाम पिळ्ळ्यार आमकां दुस्मानात आसत. आमी बरें केल्यार आमकां आड उलयतात आनी खरी एका मनशाक दुस्मान आसा. तूं जर तर बरें करचे खातीर तुज्या रक्ताचो घाम काडटाय तर जाल्यार आनी बरें जावन वाडून येता जाल्यार आनी एकलो ताच्या रक्ताचो घाम काडून तुका सकयल ओडोवंक प्रयत्न करता. वो जावन आसा आयचो संवसार. सगळ्यांनी हें सत आसा. ओमतलो बरें बी ओमता आनी ताचो दुस्मान नलयो ओमता. ताणें कितें पाट केलां? ओमतल्यान कितें पाट? कांय करूं ना, पूण दुसऱ्याचो मोसूर रावना. नलयो ओंपलोच. त्या दाळा मात्र आतांय घडटा. तें आतांय घडटा. आमच्या घरांनी घडटा, आमच्या संस्थांनी घडटा. दुसरें, नलयो आनीक भात सांगाता वाडटा. त्या दाळा तुका खंयचो नलयो खंयचें भात म्हण कळना. आमी संवसारांत जायते आसा जाणां सांगत जाल्यार जायते आसा. कोण दुस्मान, कोण म्हजो इश्ट आमकां म्हण कळना. थोडे तोंडा पुरतें लेप घालून उलयतात, थोडे काळजांतान उलयतात. कोण तो बरो, कोण तो वायट आमकां समजना. समजता गे? थोडे फावटी आमी जिंचे मोगान उलयताले बरें म्हूण, निजाके तांच्या काळजांत आसा घात. हें आमकां दिसान दीस दिसून येता. आमच्या घरा जावंक पुरो, सेसांबरा जावंक जावं, कुटुंबान जावंक पुरो. सांग पळय बायलान एकच, पूण खंयचो नलयो खंयचें भात म्हूण आमकां कळना. तर हांवें कितें करचें? बावा समाधान घे, शांती घे, वाडोवन दी. खोटेपण करतलो ताची भाटी बरोवन दी, खोटेपणान बरोवन दी. बरें करतलो ताची भाटी बरोवन दी, बरेपणान बरोवन दी. ताका बरेपणाचें इनाम देव दितलो, हाका खोटेपणाचें इनाम देव दितलो. पयल्या वचपाक वसा कितें म्हण अर्थ आतां. तिसरें, त्या कामाक दिसता आमी तें कातन उडय हांगी म्हूण. म्हळ्यार आमकां स्वाभावीक तरान हे दरवड आसा. कोट्यांक कित्या तो जल्माला, कित्या हांगा आयला म्हूण आमी चिंता. दरवड नाका. देवाचें मांडावळ देवच पळयता. तो खोटें करता तर जाल्यार तुज्या विरोध न्ही, देवा विरोध करता. देव ताचे पवती रीत पळयता. देखून समाधान घे, शांती घे. समाधान घे, शांती घे. देव तुज्याक बऱ्या तरान न्हीद करता. केदाळ न्हीद केली, भात लुमचो वेळ. त्या दाळा दणी मुखार येता आनी सांगता नोलयो वेगळें करा आनी भात वेगळें करा म्हूण. अशेंच घडटलें आमच्या समाजीन ती. बऱ्याक बरें इनाम मेळटलें, खोट्याक खरी शिक्षा मेळटली. आनी तूं जर तर बरी जिणी, खोट्यापणाच्या आड जावनी बरी जिणी जिवंक प्रयत्न करता, खंडीत जावन तुका मुकूट मेळटलो.
पूण देव काकुळदार तो ताची काकुळद दाखयता. बोऱ्यांक आनी तो खोट्यांक काकुळ दाखयता. बोऱ्यांक खोट्यांक ताणें चूक केल्ल्या बरा कातन उडयना वाडोवंक सोडटा, पिकोवंक सोडटा, पूण खोट्यापणान पिकतात ते. बोऱ्यांक वाडोवंक सोदता, पिकोवंक सोदता, पूण बऱ्यापणान ते पिकतात. पूण तांकां फावो तें इनाम तेच जोडटात. देव दिता न्ही तेच जोडटात. देवाच्या मांडावळ विशेश वय विशेश तेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपांनी पळयता. देव काकुळदार तो आमकां आमच्या परिवर्तना खातीर राखता, आमचे थंय सूख आसल्यार राखता, पूण नीत केल्ल्या शिवाय सोडिना. तिसऱ्या वा चवथ्या संततीक ह्या पांचव्या संततीक नीत केल्ल्या शिवाय देव सोडिना. तर भाव भयणो, आमी कंत बेजार करची गरज ना. आमकां आमची न्हीद खंय मेळटाली म्हणून मेळटलीच. सरस भाव देव आमकां ताच्याच उतरा प्रमाणे जिवंक कृपा दिवन म्हणून मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेव देवपाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. आमच्या सर्गीच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुतान रक्त साक्षीक नैस उतरान बगार देख दिवन कश्टांत मोदें थीर रावंक शिकयलें. भगवंत टायट ब्रास्मा तुझे रक्त साक्षीच्या मोरान संभ्रमून जीवच्या मनस यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. आनी ह्या मोरान आमच्या जिणेंत फावो ते परी परगटोवंक तूंचो आमकां कृपा दी. या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. वयशावी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर्पदेवदारा आनी सत्सांच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पावलांनी चलोवन टायटा ब्रास्मान आनी आपल्या रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्ण कायान परजोळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितीमेर निरंतरी तुंतसाण तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार तुज्या वैभवान उंचलगीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचलगीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान दडोवन इंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसों वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसों दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकाने बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Morto so good purgatorio. Somi Gesù meno, somi Gesù meno, somi Gesù jivan zala. Oh, Bhavata so good, ami pargatam, Gesù lovyagito. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन पुनसा आमी मुक्तपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडोवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजान ताण दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा. ओके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जगे वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय पूण जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं गलतेपणी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत दोन दोतां आनी सर काळी आनी सांत जुजे सांगाती टायट बास्मा आनी सर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले आमच्या बापाच्या मागणे आमी सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमचे फेडल्याक बक्षितां तशें आमच्या पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे मागणे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे भरवशान रगतले आमकां तुझ्या उदार काकुती सर पतकांतली सुटय आनी सर कांदांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येतान रजोड चलयताय सत्नाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचे जेवण आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर वचून म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजां मोच्या जीवो हुंडो तुजी वेदिताय पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड फांताय जिवीत मोचे नंदन करताय जिविताक बरा कुर्बे सागोरा वंदले क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजां मोच्या पुरो गवळी तूं शेळ्याक राखताय पाचव्या सरोवाक व्हरून पायताय जिविता जर तूं तान बागयताय सर्गीच्या सुखाक व्हरून पायताय जिविताक वरा कुर्बे सागोरा वंदले क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजां मोच्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा श्रीच्या स्वादी जेवणान तुवें आमकां नजो शिकयलें. भाग्यवंत टायट ब्रास्मा ह्या भाग्यवंताच्या देखे प्रमाणे तुज्या पुताचो प्रती मोग आनी कश्ट मरण आमच्या काळजांनी कसवण आमच्या दिसपट्टे जिणेंत आमी दाखोवंक आनी सर्गीचे शांती आमचे निरंतरी भोगोवंक तूं आमकां पावय. या आमी कल्तपणे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. हरिसर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोलुकार. मोका संदेश घेवो सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा तुझे पर करता मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरलाय. तुमकां संदेश घेवो सोम्या आमी वेता
तुझे परगटता मंगल पुत्रा सोवे अंगार मरी आशीर्वाद देवांका Pagint kursaci kurven nivaram kam cedevam cedesmanatlen bapaci ptaci poitrat mecnavi. Amen.